आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य आध्यात्मिक मौल्य मोलादीक मौल्या तुमकां स्वागत. पहिल्या सुवातेर हांव पवित्र आत्मा देवान आयिल्लें इगर मातयेचेर आनी हांव समेस्तांचेर म्हणजे संवसाराचेर देवान आयिल्लें तुमकां समेस्तांक आपुरबायेचें पेंतेकॉस्त फेस्त मागता. पवित्र आत्मा अनुभव तुमकां जालो आसतलो. देवाचो तिसरो जण तो आनी आज पवित्र आत्मो आमच्या मदें देवान येता आसतना जेजू आनी बाप देव बाप ताका धाडटा. पूण देवान उडापय केल्या प्रमाणे थंयसर 5 आत्मे आसात. 5 आत्मे आसात. खंयचे ते आत्मे आनी 5 आत्मे समजले उपरांत आमकांच आमी विचारया म्हज्या लागीं खंयचो आत्मो आसा. पयलो आत्मो जावन आसा देवान म्हाका रचता आसतना ताचो आत्मो दिला देखून हांव जिवंत आसा. आवय बापून म्हाका कूड दिली आनी देवान ताचो आत्मो घालो देखून हांव एक जिवंत व्यक्ती जावन जल्मालो. देवाचो आत्मो म्हजे थंय आसा. देखून सांत पावल म्हणटा आमी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. दुसरो आत्मो हेरांचो आत्मो. हेरांचो आत्मो म्हणटा आसतना थोड्या आमकां भिरांत आसता. थोड्या आमकां जायते संगतीची आमकां एका तराची खावजेणी आसता. जावं पुरो ह्या दिसांनी रस्त्यार वयता आसतना आमच्या कोरोना लागून पुलीस मेळटात काय म्हणले भंय आसता. ते मुखार मेळ्ळे जाल्यार ताका पडयले धांवतात. सांगात एक क्लासांत एक टिचर जरी तर जोर टिचर क्लास येता जाल्यार भुरगीं सगळीं वगी रावतात. कित्याक तिचो आत्मो थंयसर काम करता. पुलिसाचो आत्मो रस्त्याचेर काम करता. तांचो आत्मो ते काम करता देखून म्हज्या आत्म्या सकत ना देखून आमी धांवता भियेता कावजेता आनी अशें भियानूच आमी दीस काडटा. तिसरो आत्मो जावन आसा आपणायलो आत्मो. आपणायलो आत्मो म्हणून सांगल्यार जरी तर एक मनीस तो मौन आसा उलयना ताका तुमी इल्लेशें सोरो दियात आनी मागीर ताचें उलोवण कितें हांसो कितलें संतोष कितलो उर्बा कितली पोदां कितली नाच कसलो भारीच एक उर्बेस जाता. तो आपणागे आत्मो आपणा थंय काण घेता आनी आत्मे घडये जावं पुरो आमी खोट्या आत्म्याकी स्वागत करता. आमच्या जिणेंत आमी दुसऱ्या बॉम्बे पुजा करून देवळाक वचून तांणी दिल्लें खावन तांकां पुजा भेटोवन नाना तराचे आमी तांकां अर्पण करून तांचो आत्मो आमी आपणावंक प्रयत्न करता आनी आमच्या फायद्याक पडटा म्हणून आमी उपेग करता आनी आमी चिंता. चवथो आत्मो जावन आसा देवान रचलो बडवो सर्गाक जावन भायर आयिल्लो आनी ताका परतून फाटीं वचून जावना. तो बडवो जावन आसा एक एंजल जावन आसा तो लुसिफर. तो एक सैतान म्हणटा आमी खोटो आत्मो सैतान. हे 4 आत्मे आसात. म्हजो आत्मो हेरांचो आत्मो आपणायलो आत्मो आनी खोटो आत्मो सैतान खोटो आंज म्हूण येत. आनी आमी धर्मशास्त्र ती उपेग करचे जाल्यार देवाक अविधेय जाल्लो आंज लुसिफर आनी निमाणें जावन आसा पयलें जावन आसा पवित्र आत्मो. म्हज्या जिणेंत हांवें अनुभवले प्रमाणे केन्ना पवित्र आत्मो आमचेर येता की हो आत्मो लागीं येना. खंयचेय आत्म्याक आमी आपणावंक जायना. भायल्या आत्म्यान आमकां कंट्रोल करूंक जायना. म्हजो आत्मो थंयसर नाच देवाचो आत्मो म्हजे थंय येता. देखून आज आमी पेंतेकॉस्ताची परब करता आसतना म्हजें एकच सवाल खंयचो आत्मो म्हजे थंय आसा हर एकल्यान विचारला बरें. पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां थोडीं आसा थोडीं नात 50-50 जाल्यार संपूर्ण आमचे थंय पवित्र आत्मो ना. आनी पवित्र आत्म्यो आमकां 2 संगती तो आपयता. एक तो पवित्रपणाक आनी दुसरें म्हणून सांगल्यार मोग आनी जियोग. मोग जावन आसा वर्तें
आनी केदाळ आमी पवित्र जावंक आमी कुशी व्हरना ह्या 4 आत्म्यांत खंयचे एक आत्मा आमचे थंय आसा आनी त्या आत्म्यांक सबार फावटी आमी स्वागत करता देखून आमकां राग मोसर हगे खबरो मारच्यो खबरो सांगच्यो आनी दुसऱ्यांचे नाश करचे आनी दुसऱ्यांचे रागार रावचे सबार संगती आमचे थंय करतात कित्याक 4 आत्मे आमचे थंय बारी एक्टीव आसात एकच अहम म्हणलो म्हजो आत्मो नाजाल्यार आमी दुसऱ्यांचो गुलाम जावन तोच म्हजो धनी सर्वस्व म्हणून मनशाक आमी नमान करचें मनशाक आमी सर्वस्व भेटोवन दिवचें कित्याक तो म्हाका पयशे दिता गरज पडल्यार म्हाका उपयोग केला वडना सांगात तो म्हाका सोरो दिता तो म्हजो फ्रेंड म्हाका उपकारा पडटा तो म्हजो देव जावं पावता आस्पत्रेक गेल्यार डाक्टराक आमी म्हणटा तूंच म्हजो देव म्हणटा तुवें म्हाका बचाव करचें म्हणटा नीज देव आमी विसरता डाक्टरांक आनी वखदाक रस दिल्या देवाक आमी विसरता आनी देवा रस दिल्या डाक्टराक देवाचो जागो दिता आनी तिसरें जावन आसा कितें आमच्या जिणेंत आमी अशें करता की हेर आत्मा आपणायता ह्या देवाक दिनातल्यार त्या देवा लागीं वयचें हांगा मेळनातल्यार आनी खंय वयचें आनी खंय मेळनातल्यार तिसऱ्या कडेन वयचें पवित्र आत्म्याचें काम कितें खंयच्या रुपार तो दिश्टी पडटा दुसऱ्या धर्माच्या व्यक्ती लागीं वयचें आनी तांचो आत्मा घरा हाडचें आपणावचें आनी आमच्या घरांचे सत्यनाश आमी करचें कित्याक आमचे ते दुसरे आत्मे जी येतात आनी चवथो जावन आसा तो खोटो आंज अविदेव आंज तो तुका अविदेयपण व्हरता हांवें देवा लागीं मागता आसतना संवसारांत व्हडलें पातां खंयचें पातकां भितर नंबर 1 पातां खंयचें म्हूण विचारता आसतना देवान सांगलें की अविदेयपण आज अविदेयपण काण विदेयपण घालें जाल्यार संवसार आज पवित्र जाता देव आमकां दिश्टी पडटा कित्याक विदेय आसली नितळ काळजाची नितळ मनाची जावन आसात आनी 8 भाग्यां पैकी नितळ काळजाची नितळ मनाची देवाक पळयतली देखून अविदेयपण भुरगीं आवय बापाय आयकनात आवय बापाय वडिलांचें आयकनात भुरगीं टिचरांचें आयकनात आनी वयर 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 गेल्ल्या बरी इन्फिरियर सुपिरियर आयकनात वडिलांक आयकनात निमाणे देवाकच आयकनात देखून आज वो आमकां नाडटा अविदेय करता आनी अविदेय करचें काम तो भारी सक्सेसफुली भारी जैतवन जावन आमकां हर अविदेय करता देखून सबार संगती आमी सवालां करता आनी आमचेंच जाप दिवन ते सवाल हांवें सांगिल्लें सारकें म्हणून आमी चिंता तूं देवाक आमी अवकाश दिना पवित्र आत्म्याक आमी अवकाश दिना तूं कितें सुचयताय तुजी खुशी कितें देवाची खुशी कितें तें समजोवन आमी मुखार सरना कित्याक हो चवथो आत्मो आमकां नासाक व्हरता देव आमकां बरें करूं चिंता वो आमकां नाश करूं चिंता देव आमचे ते एक नवी येवजण बांदूंक सुरू करता वो आमकां दुस्पडावंक चिंता देव आमच्या मोगान जिवंक आमकां आपयता वो आमकां दुस्मानकाय संवसारांत जिवंक आमकां उलो दिता देव आमकां सासणां जिवीत आपयता वो आमकां येमकोणाक आपयता ह्या संवसारांत देव आमकां संतोशान जिवंक आपयता पूण वो आमकां दुखान जियेत पिडेन जियेत म्हाका मानकन जियेत आनी देवाक सोडात देवाचें कांय करूंक जायना असली चिंता आमच्या मनांत घालता पूण थंयसर आसा आनी एक आत्मो ह्या सगळ्या आत्म्यांक नपैज करता आनी एक आत्मो नीज उबे रावता नीज आमी सांगता आसा आमचे भितर आसा आमच्या शिराशिरांनी आसा कशें वारें भोंवतणी आसा की तशें आमचे सांगता आसता तो जावन आसा पवित्र आत्मो देखून आमी विचारलें एक सवाल आमचे लागीं आज पेंतेकोस्त फेस्त करता आसतना सबारणांक मिसां वचूना सबारणां आमी मागणें करूं ना सबारणां आमी आमचें जिवीत कशें जियेता आमी जाणा विचारया हू स्पिरीट डू आय हॅव and whose spirit works in me? My spirit, others' spirit, acquired spirit, evil spirit, or Holy Spirit. मग न्हू जेजू म्हणटा म्हजो आत्मो तुमचे थंय आसल्या खरीत म्हजो आत्मो तुमचे आसल्या खरीत
सपापडी आमी क्रिस्तांव जावन जिवंक पुरो निजाकी आमकां त्या पवित्र आत्म्याची वळख आसा. पवित्र आत्मा कोण आमी समजता आमी. पवित्र आत्मा आयल्यार आमची जिणी नवी करता, संवसार नवो करता, सगळ्या आमच्या पातकांच्या बॉक्सांनी तो दिता, नव्या जिविता जेजूसरची तो आमकां आपण व्हरता. जेजू सांगले हर एक तो आमकां उगडापी करता आनी आमच्या जिणेच्या फळां वरवीं, आमच्या जिणेच्या उतरां आनी करण्यां वरवीं, आमच्या जिणेच्या कर्तुवां वरवीं कळोन येता की आमचें तें कोहनचो स्पिरीट चलता. हांव तुमकां समजतां की बरें मागता ह्या पांचव्या न्ही तरी पयल्या ह्या पवित्र आत्म्याक तुमचे देखाण घेवंक आनी आमी समेस्त त्या पवित्र आत्म्यान भरून त्या पवित्र आत्मा आमचे देवान दी म्हणून सांगून जेजू लागीं मागोवन आनी जेजू म्हणटा घेयात पवित्र आत्म्याक आनी तांचेर स्वास वाडटा, तांचे स्वास सोडटा. ह्या स्वासा वरवीं तांचे पवित्र आत्मा देवान आयलो आनी ती नाना तरेच्या भाशेन उलोवंक लागली आनी तांकांच एका तरान कंट्रोल करूंक जावंक ना. गेली सगळ्यांक की जेजूची बरी खबर परगटूंक. आज आमकां कडेन जेजू विशयान कितलेशें गोत्ता आसा आमी नेना. हेरान उलयता आसतना आमी चिंता आनी आमी चड पडटा. जेजू विशयान इल्लें सांग, जेजून तुका कितें केलां म्हूण सांग. घडये थोडीं सांगतात, थोडीं इल्लेशें सांगूंक फाटीं सरतात, लज येतात. कित्याक तो पवित्र आत्मा आयिल्ल्याशी आमचें क्रिस्ती जिवीत जायना. बावतिजमा जिवीत, साक्रामेंत जिवीत जायना. देखून ह्या 5 स्पिरितांत आज आमकां कळ्ळां म्हजो स्पिरीट, हेरांचो स्पिरीट, आपणालो स्पिरीट, खोटो स्पिरीट आनी पवित्र आत्मा, होली स्पिरीट. तो आमची ती देवान येवन दी. देव बाब धाडटा आसतना आमचें काळीज ताका समर्पण दिवया, हात उक्ते दवरया, जिणी खाली रितीकन दवरया आनी तो देवान येवन दी आमचेर नवें जिवीत आमकां फावो जावन दी. तुमकां समेस्तांक परत्यान हो संदेश येवन हे सवाल विचारूंक तुमच्या घरांत, तुमच्या शेत समारांत, तुमच्या समुदायांत, तुमच्या इश्टा मित्रां मदें आनी तुमचे ते कसलो स्पिरीट काम करना आसा आनी खंयचो स्पिरीट आमचें तें आसल्यार आमकां संपूर्ण रितीन सुटका मेळटा तें आज तुमी समजलात म्हणून हांव चिंता. तुमकां समेस्तांक बरें फेस्त, हॅपी Pentecost. May the Holy Spirit come upon all of us and renew the face of the world. Amen.